MBBSची एंट्रन्स एक्झाम दोनदा घेऊन लेगीत मुख्यमंत्री कोरोनाचे कारण लावन नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक पास करपाचे षडयंत्र करता असो आरोप सुदीप तामणकरान केला। सुदीप तामणकर हांचे विरोधात प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव आणि हेरांकडेन कागाळ केल्या। 15 दिसा भितर कारवाय जायना जाल्यार उच्च न्यायालयान वतले अशी शिटकावणी सुदीपान दिल्या। हांगासर लोकांच्या जिविता कडेन खेळपाचो प्रयत्न ह्या प्रकरणाक लागून जाल्लो दिसता। आता ह्या कारस्थानामुळे खंय तरी GMCची मान्यता पळय जी आहा, जे परमिशन दिल्ल्या MCA कडसून ते धोक्यात येवपाची शक्यता जाल्ली आहा, कारण हेची आतां चवकशी खंय तरी जावपाची आहा। हांगासर काम करणारे लोक जे आहा तेंचेय भवितव्य हांगासर खंय तरी धोक्यान येवपाचें आहा। जे नर्सी कंप्लेंट काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांकां धाडलेली आहा आणि तेची कॉपी चेअरमॅन मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया हांकांय धाडलेली आहा। गव्हर्नर जो चान्सेलर आहा गोवा युनिव्हर्सिटीचो तेकाय दिल्ले आसा आणि वायस चान्सेलर जो आहा युनिव्हर्सिटीचो तेकाय दिल्लेली आसा। आणि जर हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आणि सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तो जर शिवानंद बांदेकर हो मेन आहा हितून कल्प्रीट, हेका आव्हान करता, जो वायजमॅन पिंटो आहा हो मेन आहा जेणे नोट बरयला, हांकां आव्हान करता की तेंच्यांनी खंय तरी हे षडयंत्र पळय आहा हेची हे त्वरीत थांबोवपाचें आनी जे बाट केल्या पळय जे भुरगे फेल जाल्या तांकां जी युनिव्हर्सिटीची एग्जाम आहा ती न देण्या पासून तांकां निर्णय घेवचो, तांकां एग्जाम घेवंक दिवपाची ना अशी मागणी करता। ना जाल्यार आमकां खंय तरी हें प्रकरण हायकोर्ट किंवा लोक आयुक्त हेंच्या पर्यंत व्हरोन क्रिमिनल कॉन्स्पिरन्सी, कनायवन्स, मिसकंडक्ट, मिसयूज ऑफ चेअर टू इन्क्रीज मार्क, fraudulent practice adopting for increasing mark, favoritism, manipulation of record, manipulation of false document to show as correct document, हे सगळी सेक्शनां लावन खंय तरी आमकां लोक आयुक्त किंवा हायकोर्टान चवकशी मागपाक पेटिशन घालचें पडटलें। तेन्ना मुख्यमंत्र्याक लागून पळय तेच्या स्वराज सतीश सावंत जो आहा हेका मदत करपाक जर हे पळय मार्काचें प्रकरण पळय केल्लें आहा हे त्वरीत तेंच्यांनी बंद करपाक जाय।